नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवरा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. लेट ब्रेकओवर जाता कारण खूप दिसांनी आमच्या आमदारांनी मंत्र्यांनी जेवनासतना खायनासतना दनपारां सामकी मॅरेथॉन सामकी पब्लीक आपलो प्रायव्हेट मेंबर्स डे केलो. सगळी प्रपोजलां सगळी प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन डिस्कस केली आणि ताजे उपरांत राष्ट्रगीतान असेंब्ली सोंपयली. सो ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो हो निमणो ब्रेकओवर इतली सामकी मॅरेथॉन दिसा उपरांत आमी करतात. आणि कशी जाली ही 5 दिसाची असेंब्ली, कोण कोणाक मातसो म्हारग पडलो आणि कोण कोणाक चडार पडलो हाजेर आमी भासाभास करतले. 2 माने सांगले. पयली आसात ते भाजपाचे फुडारी आणि आमदार मायकल बाबू स्वागत. नमस्कार. आणि दुसरे आसात काँग्रेसीचे आमदार आणि फुडारी पांडुरंगबाब मडकयकर स्वागत. हांव मायकल सुरवात तुजे कडच्यान करता, नॉट फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टी. बरेच कुस्तार गेले हे अधिवेशन. म्हळ्यार काँग्रेसीन जरी तुगेली हे केले, खूप जाणां सांबाळून बी घेवपाचो प्रयत्न केलो तुमकां, पण तरी आसतना बरेच नेगार गेले सारखे ना. 4 वर्सांनी लोकांनी आयज पळयला की ऑपोजिशन उठले म्हणून. दे हॅव वोकन अप फ्रॉम देअर डीप स्लंबर. जे 4 वर्सां जे न्हिदलेले, जे लोकांक पळयनासले, जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखल्या थिंगा वचून लोकांक पळयनासले, काय आमदार पळयताले हांव अशें म्हणना ऑपोजिशनाचे, पण सगळे जाण उठले. असेंब्लीनी उठले आणि जे काँग्रेसमॅन जे आदले म्हणजे पापा बीन ते जाले, ग्रँडफादर बीन जाले, ते उठल्या भायल्यान. सो दुशी वाटेन उठल्या. सो मातसो बोबाव कसो दिसता. आणि जे बीजेपीचे MLA जे आहा, फर्स्ट टाइम MLA आहा, थोडे मिनिस्टर आहा, ते जे सुशागाद आसले तांकां मातशे जागे जावपाक पडले. आमकां सगळ्यांक जागे जावपाक पडले की द रेस हॅज स्टार्टेड. आणि रेस ही फुडें वयता आणि फुडल्या 8 म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा. हे जे जागी जावप म्हणटा पळय न्हू, हे जागी जावप कितें जाला काय कांय तुमगे मंत्री तसे दोळे उगडे दवरून न्हिदिल्ले दिसतात. तांकां अजून पर्यंत सारकी उत्तरांचे जाप दिवपाक कळना विधानसभे भितर. मातशे ओपोजिशन अभ्यास करून आयलो ते कमी पडटात. सो खरेंच तुम्ही जागी जाल्यात, एटलीस्ट सत्ताधारी जागी जाल्यात काय ह्या अधिवेशनाक दिस इज अ रियलिटी चेक? यू हॅव गॉट दी रियलिटी चेक नाव आणि आता जागी जावचे पडटले? सी, ह्या अधिवेशनाक जागे जावचे पडले आमचे थोडे मिनिस्टरांक. जर तर ते अभ्यास करून येनासले जाल्यार कित्याक मुख्यमंत्री कोणाचेच आन्सर दिना. आमचो चीफ मिनिस्टर एक बरी गजाल तेणे एक हाडल्या हावजान की तो दुसऱ्याक सपोर्ट करप ना. म्हणजे आपले मिनिस्टर जर गरज पडतच जाल्यार आन्सर दिवप, तो मिनिस्टर ना जाल्यार आन्सर दिवप. आणि ही एकदम बरी गजाल. द मिनिस्टर हिमसेल्फ हॅज टू बी प्रिपेर्ड. आख्खे आपले डिपार्टमेंटाचे जे भितर कितें चल्लां, जे क्वेश्चन आयज घातल्या, क्वेश्चना भायर बसून जे कितें गजाली इसारतले ते तेणे प्रिपेअर करून येवपाक जाय. एक गजाल सांग, बट हॅज दिस सिस्टम यील्डेड रिझल्ट्स? Are your ministers really studying? Are you happy with the answers you are receiving as the member of this legislature assembly? See, there are some ministers who have given effective answers. Some have not. तेणी स्टडी करपाक जाय आसली म्हाका हे दिसता. पण ओवरऑल परफॉर्मन्स इज गुड, बट देर आर सम मिनिस्टर्स हू नीड टू बी इम्प्रुवमेंट तेणी हाडपाची गरज आहा. आणि कित्याक तेणी फर्स्ट ऑफ ऑल तेणी खोलायेन आपल्या डिपार्टमेंटान आपलो जो पोर्टफोलिओ आहा तितून भितर वचून पळोवपाक जाय. तेणी इन प्रॅक्टिकल त्या ऑफिसांनी वचून पळोवपाक जाय. हे म्हाका दिसता जावंक ना. कित्याक आदलो मुख्यमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर तो खूप डिपार्टमेंटांनी भोंवतालो, सकाळी फुडें भोंवतालो जस्ट टू चेक वेदर एवरीबडी इज कमिंग इन ऑफिस, वेदर द वर्क्स आर हॅपनिंग ऑर नो. तेची तो नदर दवरतालो. आमचो आता मुख्यमंत्री आता दवरता, पण मिनिस्टरांनी दवरपाक जाय हे म्हाका अशें दिसता. 5 दिसाच्या उपरांत तुमगेलें हें कितें? वॉट इज युअर इम्प्रेशन ऑफ द ओपोजिशन अँड वॉट इज युअर इम्प्रेशन ऑफ द रुलिंग? एक गजाल तुम्ही मानची पडटली. आमच्या माझे कलीग मायकल लोबोनी मानलेली आसा की जेन्ना ओपोजिशन सगळे एकटं येता या एकाच विचारान जे रुलींग पार्टी आसा ती इतकी घडबडटा, इतके कॉशियस जाता, ते आमकां ह्या विधानसभेक पळोवंक मेळ्ळें. तशें पळोवंक गेल्यार ह्या 5 दिसांची विधानसभा आनी गेल्या फावटी 5 दिसांची विधानसभा जाल्ली, ह्या दोनूय विधानसभेच्या अधिवेशनाक अक्षरशः सरकाराक बॅकफुटाचेर रावचो पडलो, धारेर धरलेले आसा. आता मायकलान म्हटलें की फक्त चीफ मिनिस्टर मातशी उत्तरां दिवपाचो प्रयत्न करतालो. एक तेणी मान्य केलें, बाकीचो खंयचोच मिनिस्टर जो आसा खंयच्याच देर आर
good ministers who have performed very well. नाही, खंयचे They have given minister- answers. खंयचे minister- ना, नाव घेऊया नका, तुम्ही पळयला आम्ही पळयला. मायकल बऱ्याची नाव घे म्हणटा इनफॅक्ट तू वाईटाची म्हणटा बऱ्याची नाव घे म्हणटा इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टरान सुद्धा एफर्ट सारखे उत्तर दिवना साधो बाबूश मंचरतान पयर ताका प्रश्न घातलेलो रिगार्डिंग दोनापावल मिरामार हॉट मिक्सिंग रस्त्याचो सॉरी आमच्या कॉन्क्रीट रोडाचो ते उत्तर सुद्धा ताका बाबुशाक दिवंक शकलो ना जो बाबूश एक्च्युअली चड अभ्यास बी करना तो आपले प्रश्न पडटा अभ्यास करता ताका त्या प्रश्नाचेर सुद्धा चीफ मिनिस्टर गडबडलो अक्षरशः तो एक्सपोज जालो म्हणजे खंयच्या मिनिस्टरान तुमच्यान बरें प्रिपेअर केल्लें किंवा खंयचो मिनिस्टर तुमच्या एफिशियन्सी दाखयल्ली आसा तूं म्हणटा चीफ मिनिस्टर बरें उत्तर येता म्हणून चीफ मिनिस्टर फक्त मोठ्या आवाजान उलयतात ताका ते प्रिविलेज आहा ताजो मायक चालू आसता ताका उलोवपाक मेळटा नाल्यार खंय चीफ मिनिस्टरान उतरां सारकी दिल्ली आसा भाशणां फक्त See, फक्त भाशणां म्हाका- केल्लीं म्हाका आसा. अशें दिसता की गोंयच्या लोकांनी पळयलां की खंयच्या मिनिस्टरांनी बरें आन्सर दिला आनी तू कोणें सांग answer न्ही दिना. आणि एक मिनिस्टराचें I am नाव not घे the- बाबा ह्या मिनिस्टरान बरें I- बाबा आन्सर दिलें ह्या See, क्वेश्चनाक तेणी तू बरो अभ्यास म्हणटा करून वाईट 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 असतं ती I नाव have सांगता at का? least- वाईट असते नाव See, सांगा big- Okay. big from the ruling, I have at least said that some minister had एक to तरी give नाव better घेते answer. की Had to माझ्या give नजरेन better. तरी एकही मिनिस्टर Maximum have given good answer. माझ्या नजरेन तरी एकही मिनिस्टर येना एकही दिसाचो ना, हे तसं जायना आहे. दोळ्यासमोर की तितल्या ह्या तरी- मिनिस्टरान तितल्या एफेक्टिव्हली तरी आम्ही- आन्सर दिल्ले अशें तितल्या म्हणून तरी वयल्यान ते गोंयच्या फक्त कितें लोकांना करीत जर सांगपाचें ना. आमकां ऑपोजिशनाक कशें ब्लॉक करप आयज सुद्दां तोच प्रकार केलो आमचो विजय आनी रोहन उठल्या बरोबर तांकां कशें ब्लॉक करप हेच करताले आनी एकूण सारकें डिस्क्रिमिनेशन पळोवपाक मेळ्ळें ज्या वेळार विश्वजीत राणे चीफ मिनिस्टराक हे करी क्वेश्चन विचारी त्या विश्वजीत राणेन कोणी हे करूं ना प्रोटेक्ट करूं ना कारण त्यांचे ऑपोजिशन जे आमदार आसा तांकां शिकयल्लें आसा फक्त विजय आनी रोहन उलयलो की तुमी ताका डिस्टर्ब करप हें सारकें प्रूव जाल्लें आसा नाल्यार आमच्या विश्वजितान इतको अटॅक केलो चीफ मिनिस्टराचेर सगळे ओगी रावन पळयताले चीफ मिनिस्टर But see, सुद्दां हे करूंक let शकलो us- ना let us be very much democratic in this process. जे विश्वजितान जे निमणे केले म्हणजे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो तो उलयलो ते रॉंग गजाल उलयलो. तुम्ही आन्सरात त्यांना सारखी देना ना, ना, ना. चीफ मिनिस्टर कडल्यान त्यांना आन्सर See, सारखे येना जे- फ्रस्ट्रेट जे जावपाचो उतर आमकां तेणे- ऑपोजिशन म्हणून इतको जे अभ्यास तेणे करून उतर पडटा एक घेतले क्वेश्चनाक. निमणे सी चीफ मिनिस्टरान ताका आन्सर केलो ताका आन्सर घोडेक लायक जावंक ना पण जे उतर तेणे यूज केले अनडेमोक्रेटिक पण ते उतर तुगेले हावसाच्याय कामकाजातल्यान एक्सपोज केला हाडलं. स्वतः विश्वजित राणेंनी सांगले की आपण शब्द फाटी घेतो म्हणून ना पण पण ते तांचा- घेवपच ना न्हू हावजान ना, ना, तसले उतर चुकला ती घेवपच चूक ना. मान्य करपच नाही पण तांचो मुद्दो असा की जेन्ना उतरां सारखी मेळना तेन्ना frustrate- तेन्ना मनीस फ्रस्ट्रेट जातले काय म्हणटा ते? सी इन आमी जेन्ना इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना हावजान येता हो हावजा भायर जेन्ना उलयता वी हॅव टू बी व्हेरी मच कॉशियस आणि असले उतरां सरकाराचे अगेन्स्ट उलोवप चीफ मिनिस्टर ना, एका तशें व्हडले मोठे हे ना तशें सारकें व्हडले ना तेणे कितें हेजे पयलीं आमी पळयला खुर्च्यो मारलेल्यो आसा पेपर वेट मारलेले आसा अशे प्रकार खूब वेळा जाता हे एक फ्रस्ट्रेशन शब्द मारलो म्हणून काय ना शब्द मारलो म्हणून काय ना आनी तेणे तो तेजे मोठेपण की तेणे तो प्रामाणिकपणे फाटींग घेतलो हे मोठेपण माझं दुसरं He realized finally that what he माझं has दुसरं said. गजाल सांग मायकल बा व्हेरी फ्रँकली अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं सगळे ओपोजिशनाचे एक सामके अशे हेवीवेट जे आमगे आमदार आहा ते सगळे एकठांय आयले तांणी बरे भशेन हात वयर काडलो आनी सांगले की ह्या अधिवेशना भितर आमी सरकाराक कॉर्नर करतले ती जी इमेज आसा सगळे जाण एकठांय येवन हात वयर काडपाची ती इमेज ह्या सेशना भितर कितली इफेक्टिव्ह जाल्ली तुमकां दिश्टी पडली See, besides Rohan and Vijay being the principal opposition, म्हाका तेंचे भितर युनिटी कोणाच मतेकात दिसोंक ना सगळे जाण पयले कितें सजमले की गठबंधन जे जावपाचे आहा फुडें गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी कोण कोण आनी हा इंडिपेंडंट बीन ते जॉयंट जावन कितें तरी गठबंधन बरें जावपाचें आहा म्हणून पूण जेन्ना असेंब्ली चालू जाली पयलेच दिसासून वेल ऑफ द हाऊस जेन्ना रोहन आनी विजय येयलो तेन्ना तूं सांग म्हाका तिसरो मनीस कोण येयलो तो एकटो आमचो नरेश सावल फाटल्यान हात घालून असो येयलो आनी ती रायटरां कडेन पळोवंक लागलो म्हणजे आपूण तिका येवकूच ना कहो दाखोवंक लागलो म्हणजे चीफ मिनिस्टराक बीन हो म्हणजे बेश्टो येयलो गो दाखयली पळय हय, म्हणजे इट वॉज सीन ऑन द डे वन दॅट अंतरराष्ट्रीय आमचो बुनसरात अँड लिडर ऑफ ऑपोजिशन आणि इवन आमचो हो बाब मडकयकर बसून कोणूच ना तेंच्या ओके देन आयलो See, that was only for show business that आम्ही सगळे म्हणजे ही सगळे आमचो विजय सारको जेन्ना प्लॅनिंग करता विजयाचे प्लॅनिंग फुडले असता म्हणजे आपण हो एक फोटो घालून सगळ्यांक जाम करप म्हणजे तेजे हे यू डिड नॉट Strategy बरी हा. पार्टिसिपेट यू डिड Strategy बरी हा. नॉट बायकलाचो आर्ग्युमेंट हा की इवन तुम्ही
यू डीड नॉट पार्टिसिपेट इन दॅट बोथ फोटो ऑप्स. एक त्या शेनवाराक हात वयर काडपाची फोटो ऑप आणि मागीर सोमाराक वचून बोवाळ घालपाची That photo op. was Vijay Sardesai's strategy. Okay, that- He had played very well. Okay. But Congress did not follow him. Yeah. Thinking that he would be the leader. Okay. त्यांच्या भितर तो हे ही खरें. होती ना. And why did you not participate? दोन्ही गजाली. एक म्हटल्यार हे गठबंधन कितें ते विधानसभेन जे रुलींग पार्टी आसा तांकां बऱ्यापैकी फायट दिवपा खातीर जे गठबंधन कितें जालें आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेच्या नंतर तेंच्यांनी हात वयर काडले बाकीचे सगळ्यो गोश्टी केल्यो त्या पयले म्हणल्यार म्हाका कोणें आफोवंक नाशिल्लो ते वचपाचो प्रश्नच नाशिल्लो आनी म्हाका आफयल्लो सुद्दां जाल्यार एकादें वचचें नासलो कित्याक लागून? अनलेस इट इज आय गेट द instruction from my party, I will never go and I will never Individually join. would say Individually I will never Okay, go okay, because I am the part and parcel of the Congress party. I am also the office bearer of So the you will Congress not party. behave as an individual. Yeah, exactly. दुसरी गजाल जो एक मायकलाचे हांव हें करता आय एग्री विथ हिम ते गठबंधन करपाचो उद्देश तेंच्यांनी जरी म्हटलें की ते विधानसभेन आमी विरोध करपा खातीर स्ट्रॉंगली हें करपा लागून म्हटलें जाल्यार तेच्या फाटल्यान पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आसली डावपेच असले हे मागीर प्रूव जाले 2 दिसांनीच हे आतां मायकल म्हणलें तें सारकें तथ्य आसा कारण जर तशें आशिल्लें तांकां खऱ्यांनी जर गठबंधन ते सारकें आमी Serious आहे. सिरियस आसा जाल्यार म्हाका कळोवंक जाय बाकीचे आमचे बाबू आजगांवकर किंवा बाकीचे सगळे जे आमदार आसा जे सरकाराक विरोध करतात तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवंक जातले ते घेतलेला आमचो विरोधी पक्ष नेता आसा प्रताप सिंग राणे ताका सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेवना एकूण तुमकां तुमचो उद्देश कितें आसलो तो कळटा बरं तेंचे उद्देश कितें आसलो तो आनीक एक येता की जशें मायकलान म्हटलें ज्या दिसा वेलान गेले पयलेच दीस ते दिसा आमकां बिंग वी आर इन द ऑपोजिशन लिडर आर लिडींग द हावस आमकां कांयच कॉन्फिडन्स घेवना तुमी सरळ उठले आनी गेले हाव यू आर एक्सपेक्ट अस टू कम अलॉंग विथ यू ऑर फॉलो So यू Michael म्हणटी गजाल खरी की विजय tried to steal the show. So you did not back him. नॉट विजय अशें म्हणून जेन्ना आमी लिमिटेड आसा ऑपोजिशन एमएलएस सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आनी ते कॉन्फिडन्सान घेवन बाबा हो आमी मुवमेंट करूंक जाय किंवा हे आमचें स्ट्रेटजी आसतली हावजान आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांक करप यू कॅनॉट जस्ट एक्सपेक्ट दॅट अमक्याक दोगांक दिसलें म्हणून ते वेलान घेतले कारण सगळ्यांकूच आतां आमचो ऑपोजिशन लिडर तो सिटारूच रावलो थंय उठचो ना कारण ताका कॉन्फिडन्सान घेवना आनी तितके सिरियसनेसय नाशिल्ले थंयसर वेलान वचपा सारको कारण जे असो प्रश्न तो हे आशिल्लो पयलोच प्रश्न काय दुसरोच प्रश्नाची म्हणजे शेवट पर्यंत पावत नासलो किंवा ते तशी परिस्थिती निर्माण जावन आशिल्ली फक्त खंय तरी मायलेज घेवपाक कशें घेवपाक जाय म्हणून सगळ्यांचो वापर करून घेवप एका म्हाका तरी मान्यता ना हे म्हाका लायक जालें आतां तुमकां काँग्रेस दोगी जाण पार्टी एकामेकाची गजाली लायक जातात. ना ना काँग्रेस पार्टी जेन्ना म्हणटा हय. वेल ऑफ द हाऊस वचपाची गरज नासली हय. तेन्ना हाऊस डिजराप करप जे लोकांचे प्रश्न आसले ते प्रश्न हाऊसान येवप आसले आनी तेजेर आन्सर दिवप आसलो आमी सरकारान ते जावंक ना मायकल बाब इम्पॉर्टंट काम जे आसले ते दिसा असेंब्लीन जे मायकल क्वेश्चनाचे आसले ते जावंक बाब ना पण अशें जावन सुद्दां पांडुरंग बाब एक गजाल सांगता आमी कितले जरी डिसइंटिग्रेटेड असले आनी डिसइंटिग्रेटेड जावन झगडले तरीकय ताणी तुमकां जाम केले डोंट यू थिंक फाल्यां जर ते खरे इंटिग्रेट जाले जाल्यार जालें तुमचें जाम केले म्हणजे कितें हय. सी सरकारान जे काम केला गेले 4 वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे काम केला जे एम्प्लॉयमेंट पासून जनरेट केला जावं ते जॉब्स इन गव्हर्मेंट लायक IRB पुलीसमॅन लेडी कॉन्स्टेबल जावं म्हणजे जाता तितले एकोमोडेट करपाक गोंयच्या लोकांक आमी खूब प्रयत्न केला जे इन्स्पायर्ड ऑफ मायनिंग बॅन बाकीचे सगळे रेव्हेन्यूज जे आमचे इनकमिंग स्टॉप जावन तरी आसतना आमी सगळे येवजण्यो चालू दवरले हे हितून म्हाका दिसता आमकां जाम करपा सारके पूण एक म्हाका प्रश्न विचारपाचो हे मायकलाक केल्यार डायरेक्ट जर जावपाचें तुमी ना ते. इतकें केलां जर अशें म्हणटा जाल्यार वाय पीपल आर अनहॅप्पी विथ युअर गव्हर्मेंट सी Can you see the resentment among the people? सी आउट ऑफ This is very important. आउट ऑफ 100 30% विल बी ऑलवेज अनहॅपी ते आमचे लोक न्हूच ते काँग्रेसमॅन ते अपक्ष काय ते आनी कोणाचे लोक आमचे लोक जे बीजेपीचे लोक आहा जे आमच्या प्रत्येक आमदाराचे लोक आहा हो तो अध्यक्ष जो आसता बीजेपीचो अध्यक्ष जो आहा तेंचे लोक आहा ते सदांच हॅप्पी आहा आमचेर कित्याक ते आमी बरें म्हळ्यार काम केलां 30% लोक अनहॅप्पी असतात आणि ते कितेंय केल्यार अनहॅप्पी असतलेच एक तुम्ही कितें करा मायकलान यू गिव्ह देम गोल्ड हय तरी unhappy टेक द असतलेच. गोल्ड अँड नेक्स्ट डे दे विल से ना 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 हे सारकें ना. मायकलान जरी कितलोय जरी हें केलो पीपल आर हॅप्पी 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 जाल्यार तुमकां एक गोश्ट सादी हें आसा पयर जे बजेट मांडलें चीफ मिनिस्टरान
त्या बजेटान अशें हें केलें की लोकांक कितें दिवना कितें नाका कशें हें दिवपाचें हें दाखोवपाचें हो गाजर दाखोवपाचो काय तो गाजर दाखोवपाचो हो एक प्रयत्न केल्लो आसा इनस्पायट ऑफ दे नो दे वूड बी नॉट एबल टू डेलिव्हर द थिंग्स Let तरी me- सुद्दां तेंच्यांनी केले ह्यो गोश्टी बजेटान जे कांय गोश्टी केल्ल्यो आसात त्यो जर पळयत जाल्यार सरकार खऱ्यांनीच भियल्लो आसा आतां ते नवे ट्रिक सोदता कितें म्हणून कशें लोकांक खुश करप जर लोक खुश आशिल्लो जाल्यार लोकांक हे गाजर दाखोवपाची गरज पडची ना लेट मी बजेटान. रिमाइंड मडकयकर जी फर्स्ट बजेट जेन्ना येयलो 2012चो तेन्ना ऑपोजिशनान रावन सगळे जाणी आसताले बजेट स्पीच जेन्ना वाजली पळय तेन्ना आमी लाडली लक्ष्मी चालू करतले 1 लाख दितले आमी 1000 गृह आधार दितले आमी 1000चे 2000 करतले दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम कित्याक तेंकां खबर आसली की मायनिंग बॅन बंद जावपाचें आहा कित्याक तेंचो ना सरकार ना हे चुकीचे तूं हे पयशे खंयच्यान दिला आमी ज्या वेळार तुमी पयलें बजेट सादर केल्ले त्या वेळार लोन कितले आशिल्ले 8,000 गव्हर्नमेंटाचे आयज लोन कितलो आसा आयज 16,000 आमी 16,000 म्हणजे 8,000 कोटी लोन तुम्ही काढलो ना, ना, आणि loan- तो तुम्ही लोकांक वाटलो तुम्ही लोकांचेर उपकार करून रीण काढून तुम्ही लोकांक आता रिणाक घातलेले आसा एका मनशा फाटल्यान 1 लाख रुपये रीण आसा See, तुम्ही जे रीण- पळय आतां कोणाक कितें दिल्या म्हणटा स्किमी ह्यो त्यो तुम्ही रेव्हेन्यू जनरेट करून दिवना रीण तुम्ही रीण काढून- काढून दिल्या रीण काढून ते follow करू करप शकता चल्ला. ते कोणूय करू शकता ना, ना. दिस इज नॉट let द me सक्सेस ऑफ युअर remind Mr. गव्हर्नमेंट मडकयकर जेन्ना काँग्रेस पावरान आसली जेन्ना हिंगा मायनिंग फुल स्विंग गोंयान आहले रेव्हेन्यू इतले भितर येताले तेन्ना पासून 8,000 कोटी रीण तांचो काडला मुद्दो आसा सरकार रीण काडटा रीण फारीक करता तांचो मुद्दो आसा की रीण काडून फॉल्ग मारप इज नॉट गुड इकॉनॉमिक्स No, see, economics changes in times. So, economics will change the minute all our, not only mining, the way we are promoting industry, eco-friendly industries, hotel businesses, like more number of hotel rooms coming into Goa, tourism getting expanded in Goa, more tourists coming into Goa, all these loans will be repaid. Yes, सगळे जी आम्ही रिणा काढल्या ती सगळी रिपे जातली आणि एव्हरी इन्स्टॉलमेंट इज बींग रिपेड केन्ना? एव्हरी इन्स्टॉलमेंट आम्ही तुम्ही केन्ना pay डिफॉल्ट करतले? मागे कितें सांगात आम्ही मुर्गे? डिफॉल्ट जावंक हय. ना दिस इज ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट रिमेंबर सी दॅट जे स्कीम्स जे म्हणता तुम्ही ते व्हडले स्कीम्स ना Okay, okay. ते स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग इन स्कीम्स बट मोर मनी इज गोइंग इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट Okay, now let us analyze individuals. All three individuals, leader of opposition, chief minister, आणि speaker. Let us start with leader of opposition. हांवें एक गजाल पळयल्या जेन्ना तुमचे आमदार येतात तेन्ना ते सगळे जाण लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक प्रेज करतात आणि एकदा काँग्रेसीचे आमदार मातशे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे पिकार जावन वतात आर यू प्रेजिंग लिडर ऑफ ऑपोजिशन परफॉर्मन्स इन दिस सेशन ऑल्सो See, this session, leader of opposition was very much effective. Let us give him the credit, the due what he has to get. But overall performance of leader of opposition, कित्याक तेणे केन्नाच अपक्ष म्हणून काम करूंक ना तेजे तूं हिस्ट्री काड लीडर ऑफ ऑपोजिशन मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन इन द हाऊस लास्ट 40 years तो जो आमदार आहा तेणे केन्नाच लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून काम करूंक ना तेणे काम केला एज अ स्पीकर एज अ चीफ मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम Right. और एज एनी मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर बट नॉट एज लीडर ऑफ सो ही तेजी जे हितून आहा भितर विदिन हिज पर्सनॅलिटी ही कॅन नॉट ओपोज he opposes very lightly. Okay. But the gravity of that oppose, that substance what he wants to talk, he does not put the force what is required to oppose it. Otherwise, it's a very good. You are expecting more from your leader in the house. Of course, not only me, everybody, every individual, every MLA expect more strongly opposition from our opposition leader. आमचे ऑपोजिशन लिडर जे आसा त्यांचे या गोष्टीचो म्हणजे या त्याच्या स्वभावाचो रुलिंग म्हाका दिसता भयंकर फायदो घेता ताका ग्रांटेड धरता किंवा ओके वील फेस द ऑपोजिशन लिडर पहिले तशें जायनासलें हांवूय ह्या हावजान मिनिस्टर आशिल्लो हांवें आय फेस द मनोहर पर्रीकर जे ऑपोजिशन लिडर हांवें फेस दयानंद नार्वेकर ऑल लिडर्स आणि ज्या वेळार पयलेच फावट ज्या वेळार हांव मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळार अक्षरशः ज्या वेळार क्वेश्चनावर आसतालो अक्षर बरो अभ्यास करचो पडटालो आनी भंय दिसताली म्हणजे कितें प्रश्न कशें हें करत आनीक तुवें बरो तयार जावन येवचो पडटालो तुजी जे डिपार्टमेंटान तुजो अचिवमेंट आसा तो तुवें सगळें एक्सप्लेन करपाची तुजी तयारी आसची पडटाली आयज एकाय मिनिस्टराच्या मदीं ती भंय ना कारण तांकां खबर आसा आमचो जो ऑपोजिशन लिडर आसा तो दामून कितलो एक्सिलेटर दामतलो तांकां खबर आसा
तरी भंय आसा ती बाकीचे MLA जे एकठांय जाता, बाकीचे MLA जे आपापले परीन प्रश्न करतात तो तांकां भंय आसता. आनी खूब वेळा ते चिंतता की ऑपोजिशन लिडर कांय करचो ना म्हणून भलतेच आमदार मागीर प्रश्न विचारता. आयज तशाच जाली, पयर तशीच गजाल जाली. नोबडी एक्सपेक्ट बाबूश दॅट ही वील रेज दॅट कायंड ऑफ द क्वेश्चन. नोबडी एक्सपेक्टेड इवन टुडे विश्वजीत वूड हॅव बीन रेज दिस कायंड ऑफ द क्वेश्चन. सो एवरी टायम इट हॅपन्स. सो ज्या वेळार आमी तुमगे सचिन तेंडुलकर खेळना पण मोदी त्यांचे मिनिस्टर एक्सपोज जातात. त्या वेळार तांचे मिनिस्टर एक्सपोज जातात. तर सचिन तेंडुलकर जरी खेळणं झाला तर मोदीकच रवींद्र जडेजा येतात सेंचुरी मारून जाता आणि अशें करून तुमचे मिनिस्टर घडतात. तशें जाला. म्हाका दुसरी गजाल आसा, द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर. आय वुड लायक यू. चीफ मिनिस्टर ह्या खेपे खूब फावटी उठून परिस्थिती जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न केला, एक दिशे दिवपाचो प्रयत्न केला. हाऊ वूड यू रेट द performance of chief minister? He has managed to be the leader of the house and how much effectively? एक गजाल म्हटल्यार एक गजाल पहिली, जर चीफ मिनिस्टराक उठपाची किंवा आपण इंटरव्यून जावपाची केन्ना गरज पडटा जेन्ना मिनिस्टर प्रॉपरली आन्सर दिना त्या वेळार एक अशें तरी जाता. किंवा खूप वेळा चीफ मिनिस्टराक दाखोवपाचें आसता की तेज्या पेक्षा आपूण चड जाणा किंवा तेका मायलेज घेवपाची आसता त्या डिपार्टमेंटाची किंवा गव्हर्मेंटाची. ना, सगळें हांवें आपुणूच करता आनी डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत, सरकाराच्या बाबतींत, डिपार्टमेंटाचे जे खात्यांनी कितें घडटा त्या बाबतींत सगळें आपुणूच जाणा हो दाखोवपाचो प्रश्न आसा. आतां मायकलान म्हाका तेजें सांगचें हें करून ते चीफ मिनिस्टर ह्यो दोन गोश्टी करतालो. एक तरी तेंचे मिनिस्टर उत्तर दिनासले, चीफ मिनिस्टराक उत्तर दिवचें पडटालें. आनीक जो तो म्हणटा की चीफ मिनिस्टर चडसो उठना अशें म्हणून. पूण ह्या 5 दिसांच्या अधिवेशनाक चीफ मिनिस्टर बहुतेक टायम सगळ्या मिनिस्टर इन्क्लुडिंग द डेप्युटी चीफ मिनिस्टराच्या क्वेश्चनांक सुद्दां आन्सर दिवपाक उठलो. हें कितें दाखोवन दिता? ओके मायकल. ना, ह्या अधिवेशनाक मातशें जालें न्ही, जाला. हांव ना म्हणना, चीफ मिनिस्टराक उठचो पडलो. त्या खातीरूच हांवें म्हटलां की मिनिस्टरान टायम काडून अभ्यास करपाची गरज आहा. ते खातीर तेका मिनिस्टर डिपार्टमेंटाचो हेड आसता तो. चीफ मिनिस्टरान एकदम बरें काम केल्लें. ज्या रादर फक्त चीफ मिनिस्टरान बरें काम केल्लें. नो, जे हिसपान तेणें हाऊस हे केला, चेअर केला म्हणजे एज अ लिडर, तेणे प्रत्येक गजाल तो थिंगाच आसलो. तो भितर बसून वचनासलो, च्या बसून पिवंक वचनासलो. म्हणजे मिनिस्टरांचेर विश्वास नाशिल्लो. विश्वास ना. म्हणजे सम मिनिस्टर्स हॅव रियली आन्सर्ड, सम कुड नॉट आन्सर because they did not study. It is not acting. तुमगेले सचिन तेंडुलकराची परिस्थिती आशिल्ली की ताणी पीच सोडल्यार तुका घडाघड विकेटी पडपाक लागत ना. तशे आमची काय तुमगे उलटी आशिल्ली. तुम्ही तेंडुलकर आउट जात का म्हणून रावताले. लास्ट काय परिस्थिती तशी असली. Some ministers could not answer, but chief minister has played a very important role. तेणे म्हाका दिसता अशी स्टडी केल्ली ह्या क्वेश्चनावरांक की तो प्रत्येक हितून जो तर मिनिस्टर जायना जाल्यार आपूण उठतालो आनी आन्सर दिता. लास्ट इज स्पीकर एंड आय नो अनंत शेट इज अ व्हेरी नायस पर्सन, व्हेरी नायस पर्सन. पण तुम्ही जेन्ना हावसा भितर मस्ती करतात तेन्ना तुमकां मस्ती करपाक एक मातसो कडक मास्तर लागता. तो कडक मास्तर अनंत शेट जावपाक शकना. हाजूच तुम्ही फायदो घेतला? अजिबात ना, अजिबात ना. कोणेच फायदो घेवना ना, कोणेच घेवना. तशें एक्चुअली अनंत शेट कसो मनीस, तो कितले हँडल करूं शकतलो, सभापती म्हणून तो कितलो हें करूंक जातलो, सभागृह कंट्रोलान दवरूंक शकतलो, हें सगळ्या मेंबरांक खबर आशिल्लें. पूण खंयच ह्या गोश्टीचो तेजो आतां अनंत शेट बसलेलो आसा, स्पीकर बसलेलो आसा, आमी गैरफायदो घेवया तेजो किंवा ताका कमी करपाचो प्रयत्न करुया. वो एक दीस पयले दिसा जर प्रकार सोडलो, ज्या दिसा वेलान गेले तो प्रकार सोडलो जाल्यार म्हाका दिसता खंयच करपाचो प्रयत्न जावना. राजेंद्र आर्लेकर स्पीकर आसतना परस तुमकां आतां खूब चड उलोवपाक मेळटा. हे तुमी मान्य करतले? ना, ते स्पीकराचेर काय अवलंबून ना. कारण पळय कशें आसा, आतां 4 वर्सां जालीं सरकाराक. देर आर मेनी फेल्युअर्स ऑफ द गव्हर्मेंट्स. देर आर मेनी इश्यूज त्या हावजान येवंक जाय आतां. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जे आतां सगळे एक 4 वर्सां जावं नाका, सगळे एकठांय जाता आतां हावजान. कारण गेल्या विधानसभा अधिवेशना पासून कळोन चुकलें की सगळे जर ओपोजिशन एकठांय जात एटलिस्ट इन द हावस ओपोज करपाक जाल्यार खुबसो फरक पडटा. हे गेल्या खेप शिकले. आनी हे फावट सुद्दां इन्स्पायर्ड ऑफ हॅविंग लॉट ऑफ डिफरन्सीस अमंग द आमचे ओपोजिशन, बाकीचे ल्हान स्यूज, तरी सुद्दां ज्या वेळार एक इशू येतालो, एक क्वेश्चन येतालो, त्या वेळार सगळे एक जाताले. आनी त्या खातीर तो प्रश्न येनाशिल्लो. म्हणजे तुमी म्हणटा तसो की स्पीकर वॉज नॉट द फॅक्टर, only not the factor. अनंत शेट एज स्पीकर फायनल रायट. अनंत शेट स्पीकर खूब म्हाका दिसता आमदारांनी चिंतले की तुमकां असोच म्हणून ना, इतलो बरो इफेक्टिव्ह स्पीकर. तेणे सगळ्यांक रुलिंगाचे तशें ऑपोजिशनाच्या
आमदारांक आपले मत म्हणपाक टायम दिलो, एक्स्ट्रा टायम पासून दिलो उलोवपाक. दॅट वॉज व्हेरी मच निडीड अँड एवरीबडी शुड बी ग्रेटफुल. पयलीचो स्पीकर दिनासलो अशें म्हणटात. ना ना अशें ना की तेणे ही वॉज व्हेरी मच ही हांवें दिवपाक जाय तितलो दिलो अशें म्हणटा. ही अंडरस्टूड द डिफिकल्टीज ऑफ ऑल द. आता लास्ट इयर न्हू, सो सगळे आमदार कितें 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 उलोवंक सोदतात. सगळे आमच्या भाशेन ना न्हू, आमी उगीत रावल्या हे फुडल्या हेका उलयतले. फुडल्या पूण कॉलेज एक गोष्ट चीफ मिनिस्टर तांकां परत परत इन्स्ट्रक्शन दितालो ती वायट गजाल. चीफ मिनिस्टराक ताका थंयसर ओपनली शिकोवपाची, कायदे शिकोवपाची गरज नाशिल्ली. ना ना तेंच्यांनी खंय तरी चुकीचो प्रकार चीफ केलो. मिनिस्टर तेजे कडेन म्हाका दिसता केन्नाच वचून सांगूंक ना की तूं वचून सांगू नका. आपण हावजान सुद्दां तुमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, स्पीकर तुमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. This is wrong. हे चुकीची गजाल. हांव इतल्याचें सांगता. म्हाका दिसता एक बरी गजाल वेन हाऊस डिबेट्स आनी आज आमी पळयलां आज प्रायव्हेट मेंबर स्टेट आसून जेवनासतना जेन्ना आमदार मंत्री बसले आनी तांणी कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर डिस्कशन केलें. इट वॉज रियली अ ट्रीट टू वॉच. इट वॉज रियली इम्पॉर्टंट. आनी लोकांचे सामान्य लोकांचे प्रश्न जेन्ना सभाघर डिस्कस करता तेन्ना एक नागरीक म्हणून मनाक खूब बरें दिसता. डिबेट आनी डिस्कशन इज द स्पिरीट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. ते तुमी दवरचे इतलेंच मागता. फक्त अशें आसा की हो उठल्यार ते बोवाळ घालतात, ते उठल्यार हो बोवाळ घालतात. दीस मायट बी अ पार्ट ऑफ द फ्लोर मॅनेजमेंट. इट एड स्पायस टू दी थिंग. बट अल्टिमेटली लिडर ऑफ द हाऊस ऑपोजिशन लिडर इज स्पीकर. आनी एकूण गजाल आनीक चड इफेक्टिवली कंट्रोल करपाक जाताली ती घडये फुडल्या अधिवेशनाक जातली इतलीच आमी अपेक्षा बाळगितात. आनी तुमी आयले इतली बरी भशेन एनालिसीस केले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रोडक्ट. नमस्कार. थँक्यू. नमस्कार.